सरकारी कर्मचारी आणि जांचे वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखावयर आसात आणि आपली रेशन कार्डां स्वेच्छेन सरेंडर करपाची म्हूण नागरी पुरवण खात्यान उलो मारिल्लो। सुमार 16,968 लोकांनी आपली रेशन कार्डां सरकाराक परत केल्या। डाटा मेळटा ते प्रमाण फोंड्या तालुक्यात 2,569 लोकांनी कार्डां दिल्यात। सत्तरी 2,393 जणांनी, बार्देसांत 2,298 जणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात। दिवचले 1,923 जणांनी, तिसवाडी 1,562 जणांनी, साश्टी 1,321 जणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात। जाल्यार केपें 1,152 जणांनी, पिण्या 1,135, काणकोणा 865 जणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात। मुरगांव तालुक्यात 814, सांगे 547, जाल्यार धारबांदोड्यार 389 लोकांनी आपली राशन कार्डां परत केल्यात। मजगती गोंयांत अंत्योदया अन्न योजना कार्ड वापरपी 11,048 लोक आसात। APL कार्डां वापरपी 1,54,645 लोक, जाल्यार PHH वापरपी 1,17,826 लोक आसात। वट्ट 2,83,519 लोक राशन कार्डां वापरतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।